ಮೌಂಟ್ ರೋಸರಿ ಚರ್ಚ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚರ್ಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಾನಾ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು। 183 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ 40 ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಚರ್ಚ್ ಇದೀಗ 700 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು। तसेच उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि समस्त म्हणजे मगाच्या फिरगेजकारांनो तुम्ही आमची सेवा मानून घेऊन आमकां मान केल्ल्याक मस्त देव बरें कर म्हणटा। हांव 2004 इसवेंत हांव 2011 जानेवारी पर्यंत हांव उपाध्यक्ष आनी बीना लवीस कार्यदर्शी जावन आशिल्लें। म्हाका ताणी उपाध्यक्ष जावन हांव जाल्लो न्ही, ताणी विचारलें जायचेच म्हळें। हांव ते म्हणजे एक ल्हान उद्यम आसलें तें चलयता, म्हाका टायम मेळना म्हणून सांगलें की ना तुजे कडेन जाता, आमचो पाठिंबो खंडीत आसा म्हणून लागलें। आनी तसो ताणी फुल्ल पाठिंबो म्हाका दिला म्हणून हांव सांगूंक भारीच खोशी भोगता। हो एक जबाबदारेचो मानाचो हुद्दो वय, ताजेकी वर्तें हो एक जबाबदारेचो हुद्दो म्हळ्यार खंयचेंय काम जायना। तशें लोकांनी म्हाका भरपूर सहकार दिला, तांकां हांव आभारी जावन आसा। तांकां वंदन मान बागयता आनी वंदन म्हणटा। आनी म्हाका आज मान केल्ल्याक तुमी आमची सेवा मानून घेवन मान केल्ल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, हांव आभारी जावन आसा। तशें आज हे आसा केल्ल्या तुमचे प्रोग्राम आसा केल्ल्या तर समितीकय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांक म्हणजे देव बरें करून जे 2 उतरां न्हू